तत्वाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 28 वोळ 28 ते 34। गाधारा प्रांतांत दर्याचे पयले तोडी तो आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सोरून आयलोले। दोग मनीस ताका मेळ्ळे। इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें आनी अवचितूच ते बोब मारूंक लागले। जेजू, देवाच्या पुता, तुका आमचे कोडे कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळूंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय तावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकराच्या हिंडांत आमकां धाड। आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात। आनी ते भायर सोरून दुकरां भितर वचून रिगले आनी अवचित सगळो हिंड कोळसा वेल्यान नेटान दर्यांत धांवून गेलो आनी उदकांत बुडून मेलो। राखणे पळोवन गेल्ले आनी नगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगळें ताणें कळीत केलें। अवचित नगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सोरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो। देवाचें उतर हें। देवाचो व्हड उपकार।